पिळगावच्या युवक कला मंचाचे 28 वर्षाचे सपन पुराय झाला. कुटीर वाचप घराच्या रूपान पिळगावचो भाटकार रिबेलो कुटुंबियांनी वाचप घर खातीर मंचाक सुवात दिल्या. त्याच सुवातीर सद्याक कुटीर वाचप घर उबें रावला. हाच्या आदी लोकांनी आलाशिरो दिल्लो घरांनी वा सुवातांनी वाचप घर चलताले, पूण ह्यो वास्तू उद्ध्वस्त जाल्ल्यान पुस्तकां उबंतर पडिल्ली. संस्थेक 28 वर्सां तेंच्यांनी आपले इतले कष्ट घेतले आमच्या लोकांच्या हातभारान, आणि त्या कष्टाक ते फळ जे आसा ते आमकां रिबेलो सरांच्या म्हणजे त्यांच्या जाणटेल्यांनी सुद्धा ते केला काम, त्यांच्या सरांच्या आशीर्वादान मेळ्ळा आमकां. आणि ही आत्ता तुमकां सांगला तशी 1280 स्क्वेअर मीटर जागा तेंच्यांनी आमकां डोनेट केल्या. आणि हे सगळ्यान व्हडलें काम हे फक्त युवक कला मंचाक म्हणून आमच्या गांवांक पुराय गांवांक तेंच्यांनी दिल्लें आसा. तेन्ना हांव म्हाका सगळ्यां कडेन ताळयो वाजोवन तेचे थँक्यू म्हणचे तांकां. ही डिसिजन घेवपाचें आसतना हांव म्हजो कंपाउंड कसोच भितर घेवचो ना अशें म्हणून झगडे आसता. बरें रस्तो कोणा खातीर आसता? सगळ्याच खातीर आसता. तागेल्या येणाऱ्या सोयऱ्या खातीरूय तो रस्तो आसता. पण तरी सुद्धा 1 मिटर आमी भितर केन्ना आमचो कंपाउंड घेवपाक पळयना. आणि जागा हांगा कितली दिल्या? 1280 स्क्वेअर मीटर. हे कितें आसता? हे मनाचें मोठेपण आसता. जेन्ना एकले मनाचें मोठेपण आमच्यानी दाखयलां, लक्षांत दवरा आमची बी तितलीच जबाबदारी आसा. म्हाका खबर आसा आमच्या युवा कला मंचाच्या सगळ्या तुमी सदस्यांनी मेळून आयज जी वास्तू जेजर आमी हांगासर उबी रावल्या, देव सत्यनारायणाचो आशीर्वाद घेवन म्हणटा तशें आयचो हो कार्यक्रम सुरू केला. आणि ह्या बारीकशा वाठारान म्हणटा तशें आमी चिंतलें कितें आमची लायब्ररी पयलीं सुरू जावपाची. I represent our family, all we are 32 members of the family. All the members are in unison that we have to support you all in any way possible. This was one thing that we were privileged to do for you all, because you have seen the amount of work that you are doing for the village. And it gives us great pleasure to give your support and help. And in future also, whatever help we can give, we will definitely try to do. God bless her and wish her all the best and wish her all the success in whatever you are doing.